लॉकडावनाक लागून बाकीच्या व्यावसायिका प्रमाण मोटरसायकल पायलटांचेरूय अरिश्ट आयला। लॉकडावनाक लागून त्यांचो धंदो जायना, म्हयन्याक पगार मेळटलो अशी परिस्थिती ना। अशा वेळार करचें तरी कितें हो प्रश्न देखून सरकारान आमचो प्रश्न विचारात घेवन आमकां मजत करची अशी मागणी तेंच्यांनी केल्या। पळयात तेन्ना आमी 15-20 दीस जाले बेकार आहा। तेन्ना गव्हर्मेंटान पायलटाचे फोंडेचे पायलटाचे जावं आख्ख्या पायलटाचे सगळ्या पायलटाचे आर्थीक सहाय मातशी करची अर्जंट। गव्हर्मेंटान तात्काळ मदत करची। कितली जाण सुमार आसा फोंडे तालुक्यांत? आमी फोंडे तालुक्यात 100 जाण आहा। हांव 43 वर्सां जाली हे पायलटाचे धंद्याक आसा। आयज पर्यंत आमी हे वेवसायाचे जगलेले आसात। आयज देशाक आख्खे वर्ल्डाक जे ते हे येयल्ले आसा, रोग येयल्लो आसा, तो रोग सगळे देशांत येयल्लो आसा, त्या बरोबर आमच्या भारताक येयल्लो आसा, हिंदुस्थानाक तसोच आमचे गोवा स्टेटीक सगळ्याक पावलेलो आसा आनी तेजेर इलाज म्हणटा तो अजून सोदून काडलेलो ना। निसर्गाचे प्रमाणे ज्याच्या आरोग्याचे प्रमाणे कोण जगता कोण मरता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। जगाक सगळे तरांचे लोक, सगळे प्रांताचे लोक आख्खे जगाक आसा। प्रत्येक प्रांताचे देव देवता आसा। ते सगळे देव देवता कडेन घरा बसून लोक आपली प्रार्थना करतात आणि ते प्रार्थनेचेर सद्याक आनी तांकां आदार ना। ती प्रार्थना करून आपले घरा कितें आसा तें पोट भरपाचें करता। पूण आयज ती परिस्थिती अशी जाली आसा, थोड्या कडेन 4 पयशे आसल्यार सुद्दां बाजार मेळना आनी ना जाल्यार सुद्दां आतां आमी म्हयनोभर जायत येयले तर आमी सगळे पोटाक लागून आमचो धंदो सगळ्यांचो बसलेलो आसा। आमचोच म्हणून सगळे जगार धंदो बसलेलो आसा। जेन्ना जो वर ट्रान्सपोर्ट चालू जायना, जो वर विमानां जावं तुगेले बशी चालू जायना, तो वर आमचो धंदो चलपाचो ना। तसोच आमी उपाशी पोटार मरचे पडटले म्हणून आमी एक पायलट संघटना मागतात सरकारा कडेन जावं कार्यकर्त्यां कडेन, उद्योगपती कडेन तेणी आमची वेवस्था करची आणि आमची परिस्थिती प्रमाणे आमी सांगल्या प्रमाणे आमकां शक्य तो मदत करची अशी आमी तेंचे कडेन सगळ्या कडेन मागतात। आणि आमी जेन्ना आमचे रिपोर्टर आमचे कडेन येयल्ले आसा त्यांचे आमी अभिनंदन करतात। तेणी तरी आमची पोच पावती घेतली अशें आमी संमतात। आमी आतां ते मोटरसायकल हें करतात, दीसभर रावन भाडें हें करता। आतां जाल्यार 15 म्हयनो दिलो आमकां धंदो ना, कांय ना, कांयच ना आमकां, फक्त घराडे आसा। आमकां जोड ना आमचें, आमकां गव्हर्मेंटान सीएम आमकां कितें मदत करची। आनी जे आमकां कितें म्हयन्याक येताले तेवूय आमकां येता, ते 1-1.5 वर्स जाले तेवूय येना आमकां, कितें पेन्शन येतालें तें आमकां। सीएम आमकां कितें तरी हेल्प करचो। आमी जेरूच हेच धंद्याचेर हें आसा आनी आमकां धंदो कसलोच ना। हेजे जोडले आमी पोट भरपाचें। डेली भारी मारता डेली भार मारता सगळ्याचो सांजेचो दीस वता रावता तेवूय आमकां कांय ना पळय। म्हाका 40 वर्सां जाली हांव मोटरसायकल धंदो करता। आमी दीसभर वता रावन धंदो करता। आतां आमकां 15 दीस मायज जाले आमी बेकार आसा। त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटान मागता आमकां गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन आमकां सहाय करचें आनी आमकां कितें तरी आदार दिवचो हे आमी गव्हर्मेंटान मागता। आनी तशेंच आमकां म्हयन्या पेन्शन येताले ते 1.5 वर्स जाले कांय येयना, तेजेरय आमचो कितें विचार करचो। कितले येताले पेन्शन? 1,500 जालो म्हयन्याक 1,500। हा 1.5 वर्स जाले दिवकूच ना, तेजेर कितें विचार करचो हे आमी मागता। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।